मोगाल कोंकणी मोग्यानो आनी संवसाराक शिंपडलेल्या म्हज्या नीज गोंयकार भावानो आनी भयणानो, हें हांवें पयलेंच म्हणून दवरलेलें की गोंयांत आमच्या गांठी जे भरल्यात ते कशी दादागिरी करतात आनी फुडें कितें करतले पळय ह्या गांठयांक गोंयांत हाडले कोणें हें तुमी सगळें जाणा. हांव म्हणना गांठी गोंयांत नाका अशें, आमची कामां करूंक जाय, आमची कामां जावंक जाय जाल्यार ते गांठी आमकां गोंयांत जाय. पूण दादागिरी गोंयांत करतात, गोंयकारांक शापतां सांगतात, हें सारकें वो ना तें आमी गोंयकारांक चिंतूंक फावो. कारण आमी भायल्या देशांनी काम केलां, भायल्या देशांनी आमी जेन्ना पोटाक लागून काम केलां, आमची पोटाची भूक मारूंक, तेन्ना आमी त्या लोकांक शापतां सांगूंक ना, दादागिरी थंय गांवांत वचून आमी करूंक ना. तशेंच गोंयांत जे गांठी आसा काम करात सुसेगाद, तुमचे फॅमिली पासत हांगासर आसात तें बरें आसा. पूण दादागिरी करतात, तांकां रेशन कार्डां, तांकां आधार कार्डां, तांकां इलेक्शन कार्डां करून दिलीं कोणें, ही चिंतपा सारकी गजाल. मोगल बाबा, जेन्ना हांव कांतार एक म्हणटा तेन्ना कोणाचें सेंटिमेंट हर्ट करूंक हांव म्हणना, पूण एक जागृतायेचो उलो ह्या कांतारांतल्यान मारूंक सोदता, गोंयकारांक जागृत करूंक सोदता आनी कितें घडटा तें दाखोवंक सोदता. सो जें कितें घडटा तें हांवें म्हज्या कांतारांत दाखयलां आनी आदींच म्हणून दवरलेलें अशें घडटलें. तर पळयात, हांवें आनी कॉमिडियन डॉमिनिकान म्हटलेलें हें कांतार गोंयकार आनी गांठी. सकाळी सदांच फाट्यार हांव उठ्ठा, देवाक म्हजें मागणें उबारता. दीस हो बरो आमकां दी म्हूण सदांच म्हज्या रोजारान मागता. हांवूय सदांच सकाळी उठून देवाक मागली तकली बागयता. धंदो म्हजो बरो जावं सदांच हांव देवा कडेन मागता. कित्याक म्हज्या फाटीक तूं लागता, तकली म्हजी बेश्टी चावयता. अरे पात्रांव कित्याक तापोन उलयता, अरे कूल पात्रांव बेश्टो चावता. गोंयां येवन आमचे जागे घेवन पात्रांव पात्रांव म्हणून फुलयता. गोंयकार मनीस तुमचे मोमो काळीस देखून आमी येवन तुमचो फायदो काडटा. गोंयान सगलें पाड तुमी घातलें, आमच्या गोंयान सांगित्याक तुमी घुसले. तुमच्या मोत्र्या बाबान आमकां गोंयांत हाडले, कितें आमची मोतां घेवन व्हड मनीस जाले. गोंयांत तुमी गांठी घुसतले, आमचे गोंयकार एक दीस रस्त्यार पडटले. आमी गांठी ना तर तुमच्या गोंयान पात्रांव, तुमी रस्ते घरां कशे बांदतले. गोंयान सगलो गांठी बगतलो आनी गोंयकार रस्त्यार भिकेक बसतलो. आनी पात्रांव सांग कित्याक गांठी म्हणटा, आमी ना तर धंदो कसो चलतलो. आमी ओगीच रावल्यार आमची नाटकां पयल्यार गोंयची ग्रेस काय गांठी चोत्तलो. आजून कांयच जावना, तूं आयक रे पात्रांव, कितें तें गोंयचो मंत्री पासून गांठीत जातलो.
हे गाठी आमचे रात चलयतले आनी गोंयकार रस्त्यार बिकेक बसतले आनी तुमी गोंयकार एक दीस आमच्या फुड्यान नोकरी दी म्हण नांवात येतले आमी गोंयकार सगले मुखार सोदतले तुमकां परत तुमच्या गांवांत धाडटले आमकां गांवांक धाडल्यार इलेक्शन वेळार तुमचे मंत्री आमकां पोरटे हाडटले आमकां गांवांक धाडल्यार इलेक्शन वेळार तुमचे मंत्री आमकां पोट्टे हाडटले कितें म्हटलें कितें म्हटलां तुवें मंत्री परते हाडटले आरे पात्रांव तूं आतां सांगती आमकां आमच्या गांवांक धाडटा तुका दिसती तुवें आमकां आमच्या गांवांक धाडली जाल्यार आमी आमच्या गांवांक उरती ना उरती रे पात्रांव ना उरती इलेक्शना वेळार तुमची मंत्री आमकां पोरटी गोंयान हाडटी कितें परती गोंयान हाडटी परती गोंयान हाडटी म्हणजे आतां इलेक्शना टायमार तुमच्या मंत्र्यांक कोणाची गरज आमची घांटियाची गरज आमकां ती गांवांसान 150, 200, 300 जावन घेवन येटी आमच्या कडल्यान मोठा मारून घेटी आनी तांकां विधानसभेन कोण धाडटी रे आमी धाडटी आमकां तूं घांटी म्हणटी आमी घांटी तुमच्या मंत्र्यांक विधानसभेन धाडटी आनी तूं सांगती आमकां आमच्या गांवांक धाडटी तूं आमकां आमच्या गांवांक धाडटी जाल्यार धाड दवरची जाल्यार दवर म्हाका मरे आतां टायम ना तुज्या कडेन उलोवपाक म्हजी बाजारान आसा ती दुकान 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 म्हणजे म्हजी शॉप आसा रे बाजारान अब्बा म्हणजे बाजारान तुवें शॉपूय घायला म्हाका ती उगडी करूंक जाय हांव आतां वयती ए ए राव ए घांटिया राव आयक रे शी शी गोंयकार आमकां म्हणपा आनी उरला चोय आमकां गोंयकारांक कितको घांटी शापत सांगोन वयताय ते गोंयकारांनो जायात रे जागे घरान बसोन रावो नाका ओगे झाडार तोचेच माडार चडुया कुदळ घेवन शेतां कोणुया पदवी सोडून लॉज पयस काडून बारीक उसली कामां करुया ना तर गोंयकार आमी अशेच उरतले बार्रान बसून कोपूच मारुया अरे उठ गोंयकारा बसो नाकाय गारा या गांटयांक पोतले गांठार धांवडावया